गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टी लोकांच्या वतीन आणि लोकांच्या सेफ्टीच्या वतीन खास करून मुख्यमंत्र्या कडेन आमी मागणी करतात की पियर P4 and pier P5 the chief minister has to come clear that this both piers has developed no problem and they are safe. There are no cracks and these cracks are not widening. आणि हो पूल लोकांक यूज करपाक सामको सेफ आसा आणि ह्या पुलाच्या संदर्भात कितें जालें जाल्यार तेजी जबाबदारी मुख्यमंत्री ह्या नात्यान मनोहर पर्रीकर तेजी स्वीकार करता हेजें स्पश्टीकरण आमी मुख्यमंत्र्या कडल्यान मागतात. त्याच बरोबर तांकां विचारपाक सोदता की एक लेटर जे गोवा चीफ इंजिनियर नॅशनल हायवेन PWDच्या 2 जुलै 2018 गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट आनी हायवे हांचे कडेन कितें पत्र वेव्हार बी केल्लो आसा काय कितें ह्या संदर्भात आनी ह्या पत्रा बद्दल कितें तांची माहिती आसा काय. सो आमकां फक्त एश्युरन्स जाय ते मुख्यमंत्र्याच्या आनी कोणा कडल्यान सोडून फक्त मुख्यमंत्र्या कडल्यान सुदीन ढवळीकराचेर विश्वास दवरपाक शकच ना कारण तेजी स्टेटमेंट्स परत परत चेंज जायत आसतात आनीक हेजी जबाबदारी ताणें घेता म्हणून स्टेटमेंट करचें जाल्यार हांगा कितें जालें जाल्यार सो आमी त्या खातीर PWD च्या मिनिस्टराचो विश्वास ना कारण गोंयच्या रस्त्यांची परिस्थिती कितें आसा ही तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार आसा. गिरीशान GSIDCचेरूय फोग काडलो. हो डेमोक्रेसीचो अन्याय इन्सल्ट आनी पणजेचे लोकांचो इन्सल्ट आनी त्या खातीर आमी सरकारा कडेन मागतात तुमचे जर ह्या हेजेर विश्वास ना CCPची इलेक्शन तुमी बंद करात आनी GSIDCची इलेक्शन करात आनी लोकांचे पयशे खर्च जाता ते लोकांक डिसायड करूनी कशे पयशे स्पेंड करपाचे आनी जितूंक लोकांची भागीदारी आसूनी हांगा लोकांची भागीदारीच ना. GSIDC आनीक स्मार्ट सिटी हें करता कारण तांकां कोणी इलेक्ट केल्याक स्मार्ट सिटीचे पयशे विचारता कोणाक विचारून पयशे स्पेंड करतात ते कोणाक जबाबदार आसा. GSIDCची सगळे खर्च जाता तांकां जबाबदार कोण आसा कारण ते CCP म्हणटा ते अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ पेंजीम कारण लोकांनी तांकां इलेक्ट केल्ले. GSIDC आनीक स्मार्ट सिटी कितलो पयशे खर्च करतात थंय तुमी इलेक्शन करात ही काँग्रेस पार्टी फोर्सफुली डिमांड करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.